हे सगळें कळून आयलां. हे सगळें बुलडोज करतात पोल आनी सगळे वास्कोकारांक ते नाशाडी करपाचें आसा. तांचे सगळी लोकशाही काबार आनी डिक्टेटरशीप चलोवपाचें थरयलां गव्हर्मेंटान आमच्या सेंटर आनी स्टेट दोन्ही BJP गव्हर्मेंटान. पूण एक दीस मिलिनाक पडोंक ना थिंग येवन सांगपाक की तें कोळसो नाका म्हूण. आतां मिलीन जें पळय कितें उलयता तें खरेंच लोकांक दिसता की तें आतां मिलीन उलयता. आतां तांकां परमिशन दिली उपरांत तर तेच वॅलीड इनवॅलीड केस न्हू तो. पण आमकां दिसता कित्याक जेन्ना पब्लीक हियरींग जाता आसतना तर आमदार येवन आपली एक डिमांड घालता जाल्यार तो सारको आसता न्हू. जे परमिशन दिला फॉर कन्सेंट टू ऑपरेट रिसेंटली हे बेसिकली खंयच्या हिशोबान दिला तो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. पयलीं ती म्हणटाली EC वॅलीड ना आनी EC वॅलिडेशन फक्त 5 वर्सां आसा रायट फ्रॉम 2001. ताका लागून तांकां संबंदूच उरना तेजो. सेकेंडली सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा ते टोटली कॉन्फ्लिक्टींग आसा भितर. सो आमच्या गोवा पोल्युशन बोर्डान परत MOF बरोवपाक जाय आसलेलें कित्याक बाबा तुमी हे कशें सांगता की आमकां तांकां परमीट करपाचें काय म्हणून. सो गोवा पोल्युशन बोर्डान टोटली रॉंग केला विदावट रायटींग टू MOA बाबा हे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा विरुद्ध आसा म्हणून आमी दिवंक शकना म्हणून तेंच्यांनी बरोवपाक जाय. पूण तेंच्यांनी मुगी रावन तेंच्यांनी ती EC ग्रांट केल्या. सेकेंडली जेन्ना कंप्लेन्स आसा अबावट पोल्युशन मागीर कन्सेंट टू ऑपरेशनान डिफरंट वायोलेशन जाल्ले आसा हे पब्लिकान गोवा पोल्युशन बोर्डान दिल्ले आसा अगेन्स्ट JSW अगेन्स्ट अडानी ऑल्सो.